मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सोमयाच्या कोश्टांचो ताळयेंचो आयतार। आयज तावन पवित्र सातोळें सुरू जाता। जेजूच्या कोश्टा मोरणांचेर आमी लागशिल्ल्यान नियाळ करता। ह्या उत्सवीक वर्साचो हो आयतार ओपांगूळ भावा भयणींक भेटयला। तांच्या जिवितांत कुडीचो एक सांदो उणो आसलोल्यान तांकां कोश्ट भोगचे पडटात, पूण ह्या तांच्या आनी आमच्या कोश्टांनी आमी बापाची खुशी केली जाल्यार जो भरवंसो आमकां फटयना तो आमकां फळ दिल्ल्या बगर रावना। तर वचात, बापाची खुशी करात। हो विशय मनान घेवन जेजूच्या कोश्टांक आमचे कोश्ट एक करून भरवंशान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया। सोमया जेजू, आमकां सगळे कुडीचे सांदे आसुनूय तुजे खुशे पोरमाणे जियोंक आनी तुजी वाखाणी करूंक आमी चुकल्या। आमी अनुपकारी जाल्या, आमकां बोगोस। सोमया काकलूत कर। क्रिस्ता जेजू, आमच्या जिवितांत कोश्ट पिडा येतूच आमी तुजेर शीण केला। आमी तुका सोडून ह्या संवसारांत कांय मनशां आनी सुवातांचेर पावल्या। आमचो भरवंसो आनी विस्वास तुजेर दवरूंक चुकल्या, आमकां बोगोस। क्रिस्ता काकलूत कर। सोमया जेजू, तुजी खुशी सोदून काडूंक आमी मागण्यांत वेळ सारूंक ना। आमकां जाय तशी आमी जियेल्या, आमकां बोगोस। सोमया काकलूत कर। इसायास प्रवादी आदी फुडेंच कोश्टवतल्या सेवकाची सफरींग सर्वंट म्हळ्यार जेजूची खबर सांगता। देवाचो सेवक आपल्या गुरूक खालतो आसलोले पुरी जेजू बापाक खालतो जालो। आपलो विस्वास बापाचेर दवरून कोश्टांक फुडो करून आपलो बाप आपल्याक जिवंत करतलोच हो भरवंसो दवरून ताणें आपलीं पावलां मारलीं। होच कोश्टांचो इतिहास आमी लुकाच्या शुभ वर्तमाना वयलो आयकतल्या। दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो जेजू स्वर्गार संवसारांत येवन आमकां सोडयलीं आनी बापाशी परतलो हाची खबर करता। इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। सर्वेस्परा धोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या। थोकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता। आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता। सर्वेस्परा धोनयान म्हजे कान उगडल्यात। हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना, कोडसोरून हांव वचूंक ना। म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड पिसोडतल्यांक म्हजे पोले दाखयले। म्हज्यो केण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयतले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना। सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमनाची पर्वा करिना। उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां। हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो। देवाचें उतर हें। आमचो जबाब। म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कुऱ्यो करतात, म्हजीं खेबाडां करतात, म्हाका केंडून तकली हालयतात। सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो,
सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जोबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचे पेंडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जोबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ, बेगोबेग म्हाका पाव. जोबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगोट करतलो. तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणतलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जोबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोन त्याहून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुरसार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगोडचें. देवाचें उतर हें. उद्गार. मोरो पर्यान, खुरसार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बोगलेक आसत्या बेथफागे आनी बेथानिया लागीं पावतोच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले, अशें सांगून, तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरतांच एक गाडवाचें शिंगरू, ताचेर कोणूच अजून पर्यान बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासत तुमी सोडतात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोलें तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोडता आसतना ताच्या धोनयांनी तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडतात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोम्याक ताची गरज देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपलीं वस्त्रां वाटेर पातलायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचे
देंवते लागीं पावतोच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्मिता खातीर व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परगोडूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय. स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी. लोकां मदल्यान थोड्या फारिजेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या शिसांक वूद सांग. आनी ताणें तांकां असो परतीपाळ केलो. हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आड्डतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धार्मीक वडिलांनी बापाची खुशी मागण्यांतल्यान सोदून काडून खेरीत हुस्को ओपांगुळां, गोरजेवंतां, दुबळ्यां, एकसुऱ्यां आनी कोण नासलोल्यां सवें दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोरजेवंतांक फावो त्यो सवलती दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकसारकी लेखूंक आनी गोंयचें बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. झुजान चलतल्या देसांनी साबार निरोपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक ओपांगूळ जाला. तर संवसारांत जंय झुजां चलतात ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या घोराब्यान, समुदायांत वो गांवांत गोरजेवंत आनी ओपांगूळ लोक आसा तांची आमी मोगान सेवा करूंक, तांकां भेट दिवन तांचो भरवासो जिवाळ करूंक बापा लागीं मागुया. लुका पोरमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणाचो इतिहास. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती धर्मदूत. ताणें तांकां सांगलें, कोस सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओत्रेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, देवाचें राज येसर दाकांच्या फळांचे हांव आनीक पियोवचो ना. आनी ताणें उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतांत स्थापलोलो नवो करार. तें रोगोत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितोल्याचो हात म्हजे बराबर
ह्या मेजार आसा. थारायले प्रमाणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें कोटा. तांचे मदलो अशें कोण करीत काय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक पडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें. अणभवार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपलें धोनीपण चलयतात आनी तांचेर सत्य आसा तांकां बरें देखते म्हणटात. पूण तुमचे मदें अशें जावं नये. पूण तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो ओ ताची सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो की ना? हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या उपोद्र्यांनी म्हजे कुशीक रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशेंच हांव तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मुनसुबी करून सिंहासनाचेर बसतल्यात. शिमाव शिमाव, गोवा परी चायनीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो भावार्थ धवधळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं परत सोयराणार येतकूच तुज्या भावांक तूं घोट कर. ताणें म्हणलें, सायबा, तुजे बराबर बंदकोणींतूच वचूंक न्हय पूण मरोंकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, आज कोंब्यान 7 घालचे आदीं म्हाका वळखोच नाय म्हूण 3 पावटी तूं भासतलोय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बोक्षें बुती आनी वाणो नासतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? तांणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. तांणी सांगलें, तर आतां बोक्षें आसा ताणें तें घेवचें, बुती आसा ताणें तशेंच करचें, तरवार ना ताणें आपलें आंगावलें विकून एक विकती घेवची. खोट्या मदें ताका लेखलो, अशें जें बरयलोलें आसा तेंय म्हजे सरीं खरें जावन येवंक जाय. हय, म्हजे विशीं जें कितें बरयलोलें आसा तें खरें जावन येता. तांणी म्हणलें, सायबा, ह्यो पळय 2 तरवारी आसात. ताणें म्हणलें, पुरो. आनी भायर सरून जेजू आपले संवये प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले. ते स्वातेर पावतूच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेंत पडोना जावंक मागणें करात. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिंबेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावन दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक स्वर्गार थावन एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपडोन तो अदीक खोतखोत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्यावरी धोरणीर गळतालो. आनी मागणें करतूच शिसा सोरशें उठून ये जाल्यार ते खुंतीन न्हिदलोले
ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेंत पडोना जावंक उठून मागणें करात. अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी बारांतलो एकलो जुदास नांवाचो तांचे फुडें चलत येतालो. तो जेजूचो उमो घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, जुदास, उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मूं? ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें, सायबा, आमी तोरवार वापरची? आनी तांचे भितरल्या एकल्या परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हणलें, इतल्यान पुरो. आनी ताच्या कानाक हात लावन ताका बरो केलो. आपणाक धरूंक आयलोल्या मुखेल याज्ञिकांक, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हणलें, तुमी तोरसादी आनी टोंके घेवन येवंक हांव कोण पूण कितें? हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालोना, पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पदवी. ताका धरून परम याज्ञिकागेर व्हेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताचे फाटल्यान गेलो. राजांगणांत मोदेकूत दोगटो करून भोंवती बसलोलीं थंय पेद्रू तांचे मदें वचून बसलो. कोण एकले चाकुर्णीन ताका दोगट्याक बसलो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हणलें, होय ताचे बराबर आसलो. पूण ताणें ना म्हूण भासून परतीपाळ केलो, आगो हांव ताका वळखोच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हणलें, तुय त्या मनशांतलोच? आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासूंक लागलो, होय तांचे बराबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिलियाचो मुरे. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घालो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घाली. तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय अशें जें सोम्यान सांगलोलें ताचो उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुखांनी रडलो. आनी जे जेजूक धरून आसले ते ताका मारून मस्कऱ्यो करताले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार थापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय, कोणें मारलो तुका? सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयताले. दीस उजवाडतोच लोकांचे वडील, मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका आपले न्याय सभेंत व्हरून तांणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी म्हाका सोतमानच्याक नात. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्याक नात. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. तांणी सगल्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय? ताणें जाप दिली, हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण तांणी म्हणलें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? ताच्याच तोंडांतलें आमी तर आयकलें. आनी तांची आख्खी जमात उठली आनी ताका घेवन
पिलाताशी गेली आनी ताचेर ओशिंगारांनी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फुलोयतना, सेजाराक पोटी फारीक करूंक मना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल याजनिकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हळें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो. पूण ते झरोवंक लागले. आख्ख्या जुदेयांत, गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवन तो उचांबळायता. गालिलिया अशें म्हणलोलें आयकतोच तो गालिलियोचो गाय म्हूण? पिलातान विचारलें. आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुजाल्याक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जोबोर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एक विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. चोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी शास्त्री ताचेर थांबनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बराबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदी एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याजनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हळें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणोत, मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना. देखून ताका खास्त लायता आनी सोडता. परबे समय एका कोयद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जम्यान हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजवंक आनी प्राणघात ताणें केलो देखून बंदखणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण तीं ओदीकूच आडूंक लागलीं, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळ्ळो ना. देखून खास्त लावून ताका सोडून दिता. पूण तीं व्हडलो बोबाळ करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबोनासतना मागतालीं आनी तांचे ताळे चडोत वेताले. शेकी तीं मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बंदखणींत घाल्ल्या मनशाक तीं मागतालीं तशें
ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आधीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो शिमाव सिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपूंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात. बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चोथ आयदोरात अशें म्हणपाचे दीस येतले जिवांचटी ज्या कुसव्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या होड्यांनी दूद दिवंक ना ती भागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांवपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनीक दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बराबर जिवेशी मारूंक व्हरताले आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय खुरसार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हळें, बापा तांकां बोगोस. आपूण कितें करतात ते नकळोत. मागीर तांणी सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटली आनी लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मस्कुऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विंचूर काडलेलो अभिशिक्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुरसार उमकाळतल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळें, तूं अभिशिक्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबां प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हळें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पर्दो मोदेकूत दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हळें, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगे रावचे. व्हडलान तें पळोवन शोधपतीन देवाक वाखाणी दिवन म्हळें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलेलो सगळो लोक जालोलें तें पळोवन होड्डी बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिलियांतावन ताचे फाटल्यान
आयलोल्यो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आरिमातिया नोगरांतलो जुजे नांवांचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो, बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मोसलोतीक आनी कोर्तुबांक आपली कोबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राज्याची वाट पळोव नासलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवोवन एके ओलीन रेवडायली आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतोयलोल्या फोंडांत ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिलियांतावन ताचे बराबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून सोमादी आनी कशे भाशेन ताची कूड तांतूं दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसो